मोहिमा आनी वाखाणणी देवा बापाक सगळ्या वस्तूंच्या रोसणाराक आनी सांबाळणाराक ताच्या भोव परिशुद्ध नांवाक मान फावो सासणाच्या सासणाक आमेन. एजिकेल 13 वड 13 ती 15. बरें तोर सोर पोदवेदार देव अशें सांगता, म्हज्या क्रोधान तुफानाचो वारो तुमचेर उपरासूंक वेता, म्हज्या रागान गोग्यांनी पावस घालूंक वेता, म्हज्या क्रोधान नास करता तसलो कोरव्याचो पावस धाडूंक वेता, आनी तुमी चुनो काडला तें दुरीग हांव मोडूंक वेता. तें खाला शेवटितलो आनी ताची बुन्याद पर्यान हांव उक्ती करतलों. तें कोसळोन पडटलें आनी ताच्या पोंदाक तुमी मरतल्यात. तेन्ना हांव सोर पोदवेदार म्हूण तुमकां कोडोन येतलें. दुर्गाचेर आनी ताका चुनो काडला तांचेर म्हजो राग थंडायल्या उपरांत हांव तुमकां म्हणटलों, तें दुरीग मोडून गेलें आनी तशेंच ताका चुनो काडलोलो तेंय नाश जालें. मोगाच्यानो, ही सगळीं बाकितां आतां पूर्ण जातात. आनीक एक व्हडलें पातोक जें ह्या सोबांनी आदारलां तें जावन आसा देवाच्या पुताची नाकारणी. मोगाच्यानो, 2000 वर्सां आदीं देवाचो पूत पातक्यां खातीर ह्या पृथ्वीमेर सोडवोंडार जावन आयलोलो. आनीक तो आयलो तेन्ना थंय एक सोबा आसली, एक मांडावळ थंयसर घोडून आसली. पूण तांणी सोडवोंडाराक वळखूंक ना, तो सोडवोंडार म्हूण मानून घेवंक ना. तांणी ताका नाकारलो. तो एक दुस्मान म्हूण तांणी ताका लेखलो. कित्याक? ते सगळे वडील संवसारी राजाचे सेवक गुलाम आसले आनीक सैतान जावन आसा ह्या संवसारी राजाचो अधिकारी. पूण येशू ख्रिस्त आयलो देवाचें राज परगट करूंक. देव जावन आसा देवाच्या राजाचो अधिकारी. सैतान आनी देव दुस्मान जावन आसा. त्या पासत सोबेच्या अधिकाऱ्यांनी येशू ख्रिस्ताक आपलो दुस्मान म्हूण मानून घेतलो. सगळे तरेन ताचो नाश करूंक तांणी प्रयत्न केलो. तुमी लक्षांत दवरूंक जाय की 2000 वर्सां आदीं देवाचो पूत आयलोलो तेन्ना ही खबर त्या काळाच्या सोबेच्या वडिलांक परगट करूंक नासली. खंयच्याय सोबेच्या फुडाऱ्याक धाडूंक नासलो. खंयच्याय याज्ञिकाक वो वडिलांक गोवायकी दिवंक वो देवाच्या पुताची वाट तयार करूंक धाडूंक नासलो. पूण प्रवादी जुआंव बाप्तिस्ताक धाडलोलो. आनी त्या काळाच्या लोकांन कितें चिंतलें? आमचे फारिजेव, आमचे सादुकी, आमचे याज्ञीक ते सगळे जाणार मनीस जावन आसात. ते सगळे माकलोले मनीस. क्रिस्त येतलो तेन्ना आमी ताचेर बावाट दवरूंक ते आमकां ताका दाखयतले. त्या मनशां थंय कितें घडलें? तांकां सगल्यांक नाकारलें. ते सगळे फसवले. पवित्र पुस्तकांत ह्यो सगल्यो वस्तू कित्याक बरोवन दवरल्यात काय? येशू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्यात आमकां ह्या पृथ्वीमेर जियेतोल्यांक ही एक देख जावच्या. ह्यो सगल्यो वस्तू परत घडटल्यो. तर आतां ह्या शेवटाच्या दिसांनी देवाचो पूत ह्या पृथ्वीमेर आयला ताका तांच्यान मानून घेवंक जालें ना. कित्याक? देवाच्या पुताची वाट तयार करूंक धाडलोल्या त्या एकल्याचेर तांणी भावाट दवरूंक ना. जसो पयल्या येण्यांत एका प्रवाद्याक धाडलोलो देवाचो पूत सोडवोंडार हे पृथ्वीमेर आयला म्हूण परगटूंक, तर आतां ही परगटणी जाता तेन्ना सोडवोंडार ह्या पृथ्वीमेर उबो आसा.
2000 वर्सां आदीं जेन्ना जुआंव बाप्तिस्तान संवसाराचें पाप काडटा तो मेंढरो आयला म्हूण परगोटणी केली त्या वेळार देवाचो पूत ह्या संवसाराचेर आसलो. आतां देवाचो पूत ह्या पृथ्वीर परत आयला तोरूय ह्या सोबांनी ताका मानून घेवंक ना. जुआंव 22:1-11. आपल्यांच मोदें तो आयलो आनी जीं ताची आसलीं तांणी ताका मानून घेतलो ना. कोण जावन आसा येशू क्रिस्ताची काशा पोरजां. पोरजां जिका ताणें आपलें रोगोत वारोवन जोडून घेतल्या. पोरजां जी ताचेर भावाड तेवता. पोरजां जी ताका आपलो सोडवणार म्हूण मानता. पूण तीं ताका मानून घेनात. सोम्याच्या नोदरे मुखार हें एक व्हड पातोक जावन आसा. 2000 वर्सां आदीं आसलोल्या पोरजेन देवाच्या पुताचेर कसो भावाड दवरूंक जाय आसलो. ताच्या पयलीं धाडलोल्या एकल्याचेर भावाड दवरून. जुआंव 22:1-6. देवान धाडलोलो एक मनीस दिश्टी पडलो. ताचें नांव जुआंव. ताचे वरवीं सगल्यांनी भावाड दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. तर देव बापाची आशा कितें? ताची खोशी कितें? ताच्या पयलीं ताची वाट तयार करूंक धाडलोल्या एकल्याक स्वत मानून सगल्यांनी ह्या पृथ्वीर आयला त्या सोडवणाराचेर भावाड तेवचो. तेच भाशेन दुसऱ्या येण्यांतूय देव बापाची हीच खोशी जावन आसा. ते पासत 2000 वर्सां आदीं जुआंव 13:20 हातून येशू क्रिस्तान अशें म्हणलें. हांव तुमकां सोत सांगतां, हांव धाडटां ताका मानून घेतात तीं म्हाका मानून घेता. आनी म्हाका मानून घेतात तीं म्हाका पाठयला ताका मानून घेतात. हें देव पुताच्या पयल्या येण्या विशीं न्हय. कित्याक देवाच्या पुताक मानून घेवंक जाय तर तो ह्या पृथ्वीर आसूंक जाय. जेन्ना येशू क्रिस्तान शिसांक पाठयले तेन्ना तो ह्या पृथ्वीर नासलो, पूण तो स्वर्गार आसलो. पूण ताच्या दुसऱ्या येण्यांत तुमी येशू क्रिस्तान पाठयलोल्या त्या एकल्याक मानून घेतात तर तुमी ताका मानून घेतात. 2000 वर्सां आदीं जुआंव बाप्तिस्ताक येशू क्रिस्तान धाडूंक नासलो, पूण ताका बापान धाडलो. तर हें देवाचें उतर जुआंव 13:20 जुआंव बाप्तिस्ता विशीं न्हय. मोगाच्यानो हे वडील म्हणटात ते मेंढऱ्यांक मारूंक उडोवंक आनी तांकां शिपडावंक गूल जालोले आसात. ते मेंढऱ्यांची न्हय पूण आपलीच काळजी घेतात. एजिकेल 22:4-7-10. देखून घोवण्यानो चोर पदवेदाराचें उतर आयकात. म्हज्या जिवाच्यान सोपूत घेवन सांगता, उलयता तो चोर पदवेदार देव. म्हजो हिंड चोरांच्या हातांत सांपडला आनी गवडी ना जावन सगल्या सावजांचें खाण जावंक पावला. म्हजे गवडी म्हज्या हिंडाची पर्वा करीच नात. म्हजे गवडी हिंडाक पोसचे सुवातेर आपणाकूच पोसतात. हे सगल्या पासत गवण्यानो चोर पदवेदाराचें उतर आयकात. चोर पदवेदार देव अशें म्हणटा, पळयात हांव गवण्या आड आसां. हांव म्हजो हिंड तांच्या हातांतलो काडूंक वेतां
आनी ह्या फुडें म्हज्या हिंडाक चोरोवंक तांकां दिवचो ना. आनी अशें गवंडी आपणाकूच पोसूंक पावचे नात, कित्याक म्हज्या मेंढऱ्यांक तांच्या तोंडांतलीं निवारतलो आनी तीं तांचो चोरो जावंक पावची नात. केन्ना? तो परत येता तेन्ना निमाण्या दिसांनी हें सगलें देव करतलो. मोगाच्यानो, हें सगलें करून ह्यो सोबा कितें करता? ते देवाच्या उतराक चोडयतात आनी तांतलें काडून उडयतात. प्रकाशणी 22 ओड 18 आनी 19. जी कोण ह्या पुस्तकांतलीं भाकितां आयकतात तांकां हांव जुवांव ही शिटकावणी दितां. ह्या भाकितांक कितेंय चोडूंक कोणूय फुडें सोदतीत जाल्यार तांकां फावो ती कास लावचे लावून ह्या पुस्तकार बरयल्लीं आसात तीं नोश्टां देव तांच्या माथ्यार देंवयतलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमी फकत ह्या पुस्तकांतलें काडून मांडलें म्हणून ती PhD ची तेसीस जायना. त्या दुसऱ्यांचें वाचून जोडटात जोडटात जोडटात. संवसारांतल्यो जायत्यो वस्तू तातूंतल्यान तयार करतात आनी तेसीस म्हूण मानतात आनी PhD ची पदवी मेळून घेतात. ही PhD तांकां उपकाराक पडना. देवाक आनी देवाच्या भुरग्यांकूय ती उपकारोना. देवाच्या परिशुध्द उतरांक ते दुसरीं उतरां जोडटात. हेर वस्तू जोडून परिशुध्द पुस्तक लेगून तांणी जाहीर केलां. तांणी देवाच्या उतरां चोडयल्यांत आनी त्याच खातीर परिशुध्द पुस्तकांत बरयल्या आसा तितल्योय पिडा तांचेर येतल्यो. आनी ह्या पुस्तकांतल्या बाकितांतलें कोणूय कितेंय उणें करूंक फुडें सोदतीत जाल्यार तांकां देव ह्या पुस्तकार बरयल्यो आसात त्यो बासावण्यो भोगूंक दिवचो ना. जिविताच्या झाडाचें फळ खावंक आनी पवित्र शारांत तिकाण करूंक तांकां मेळचें ना. ह्या संवसारांतल्या एका देशाच्या मुखेल्यान तांच्या सरकारी तत्वां आड आसलेलीं परिशुध्द पुस्तकांतलीं उतरां काडूंक पोरजेचेर हुकूम घाला. त्याच देशांतसान ही महामारीची पिडा सुरू जाली. ह्या भाशेन देवाचें उतर सोत म्हूण देव प्रवार करता. कुणा दिवचे दीस सोंपले. पिळापिडयेचे दिसांनी हो संवसार भितर सरला. खरेपणी मोगाच्यानो, प्रवाद्यांनी आदींच हें भाकीत केल्लें. देवाचे मांदामेंताच्या मोडणेक एक कास्त कशी, एक बदलो कसो ह्यो सगल्यो वस्तू घडटल्यो म्हूण तांणी हें भाकीत केल्लें. दुसरो माकाबेस 4 ओड 17. दैवीक शास्त्राची बेपर्वा करप एक ल्हान वस्त न्हय. हें फुडले घडण्यांनी आमकां उगडापें जातलें. दैवीक शास्त्राचे म्हणगे देवाच्या कायद्याची बेपर्वा करप एक ल्हान वस्त न्हय. खरें म्हणल्यार निमाण्या दिसांनी घडच्यो आसात त्या फुडल्या घडण्यां वरवीं आमकां सारकें कोडीत जातलें. तर सोर पदवेदार देव तांकां कितें सांगता? इजायास 60:6 ओड 4 ते 6. तशेंच तांचेर निर्भाग हाडून म्हाका सूख भोगतलें. ज्या कित्याचें तांकां ओदीक भें दिसता तेंच हांव तांचेर धाडटलों. कित्याक हांवें उलो केलो आनी कोणेंच जाप दिवंक ना. हांव उलयलों आनी कोणेंच चीत दिवंक ना.
जें म्हज्या दोळ्यां मुखार वायट तें तांणी केलां. जें म्हाका कंटाळो हाडटा तातूंत तांकां सूख भोगता. जीं तुमी सोर पदवेदाराच्या उतराक भिडून कांपतात ताच्या उतराक आतां कान दियात. तुमचो द्वेस कोत्तात आनीक म्हज्या नांवा पासत तुमची भाव भयण अशें म्हणटात. सोर पदवेदारान आपली मोहिमा दाखोवची असो तुमचो संतोश आमी पळोवचो. पूण तांकां सगल्यांक हांव लोजेक घालतलों. आयकात, शारांत घोडबोळ. देव मंदिरांत तावन एक ताळो गाजता. सोर पदवेदाराचो ताळो तो. आपल्या दुस्मानाक कास लावंक तो येता. म्हणटच देवाचें उतर नाकारप आनी देवाच्या मांडामेंताची बेपर्वा करप ही एक ल्हान वस्त न्हय. परिशुध्द पुस्तका प्रमाणे ह्या पिळापिळयेच्या दिसांनी 4 कास्ती देव धाडटलो. एजिकेल 14:14-21. सोर पदवेदार देव अशें म्हणटा, म्हज्यो 4 भिरांकूळ कास्ती म्हणजे तळवार, दुकोळ, सावजां आनी पिळा हांव जेरुजाल्याचेर धाडटां म्हूण समज. आनीक अशें थंयच्या मनशांचो आनीक मोन जातीचो नाश करता. तर ह्यो 4 कास्ती देव ह्या संवसाराचेर धाडटलो. दुसरी समोर 28 वड 50:8-60:1. मोइजेस प्रवाद्या उदेशी दिल्ली ही एक शिटकावणी जावन आसा. ह्या पुस्तकांत बरोवन दवरल्या ती देवाची शिकवण तुमी पाडिनात आनी ताच्या नांवाक मान दिनात जाल्यार तो तुमचेर आनी तुमचे संस्थेचेर भिरांकूळ आनी सांवरोना तसली पिडा धाडटलो. इजिप्तांत लोकांचेर धाडलोल्यो तसल्यो पिडा तुमचेरूय येतल्यो आनी तांतली तुमी बरीं जावचीच नात. त्या भायर देवाच्या कायद्या शिकवणेच्या ह्या पुस्तकांत खबर करूंक ना त्या परस ओगड्यो पिडा तुमचेर येतल्यो आनी तुमचो नाश जातलो. देवाचें उतर सोत. आनी हें देवाचें उतर घडोवन येवंक एक नेमडोलो काळ आसूंक जाय. मोगाच्या भावा भयणीनो, प्रवाद्यांनी हें सगलें आदी फुडेंच सांगलां आनी ताचे विशीं बरोवन दवरलां. जें कितें परिशुध्द पुस्तकांत बरोवन दवरलां तें सगलें आतां घडोवन येता. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमी पळयता की आज बोडवो गाब्रियल दानियल प्रवाद्याक जायतीं दर्शनां दाखयता. आनी बोडवो गाब्रियल स्पश्टपणी ताका सांगता की निमाणे काळांत देवाचे क्रोधाच्या वेळार जेन्ना देवाचो क्रोध ह्या संवसाराचेर पडटलो तेन्ना हें सगलें घडोवन येतलें. आनी सगल्या प्रवाद्यांनी हाचे विशीं बरोवन दवरलां. मोगाच्यानो, संवसाराचेर पडची आसा ते कास्ती विशीं देवान इतिहासांत 2 फावटी देख दिल्ली आसा. एक नोवाच्या वेळार आनी दुसरें लोटाच्या वेळार. पूण दोनूय फावटी तांणी ह्यो शिटकावण्यो नाकारल्यो आनी निमाण्या दिसांनी अशेंच परतून घडटलें म्हूण येशू क्रिस्तान स्पश्टपणी सांगून दवरलां. लुकाच्या पुस्तकांत 17 वड 26-30. जशें नोवाच्या काळार जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या काळार जातलें. नोवा तारवांत भितर सरलो तो दीस पर्यंत लोक खाता पियेतालो. लग्न जावन आनीक लग्न करून दिवं नासलो. त्या म्हणसर पर्याळो आयलो आनी ताचे वरवीं
ती सगळीं नाटाक जालीं. आनी जशें लोटाच्या दिसांनी घडलें तशेंच जातलें. लोक खाता पियेतालो, विकतालो आनी विकतें घेतालो, लायता रोयतालो आनी घरां बांदतालो. पूण ज्या दिसा लोट सोदोमांतलो भायर सरलो त्या दिसा स्वर्गांतावन उज्या आनी गोणकाचो पावस पडून ताचे वरवीं सगळ्यांचो भस्म जालो. मनशाच्या पुताची प्रकाशणी जातली त्या दिसा तशेंच जातलें. देखून निमाण्या दिसांनी पासून जेन्ना येवचो आसलेल्या देवाच्या क्रोधा विशीं लोकांक शिटकावणी दिवनूय कोणूय आयकूंक घेवचे नात. कोणूय तें आयकूंक फावो तीं पावलां मारचीं नात. हें सगळें परिशुध्द पुस्तकांत आदींच सांगून दवरलां. आतां प्रश्न उप्रासता तो हो: संवसाराचेर पडचो आसा त्या देवाच्या क्रोधांतावन कशे भाशेन साल्वार जावप? साल्वार जावपाक एकूच मार्ग आसा आनी तो म्हणल्यार सोर पदवेदाराशी पोत्तून येवप. कित्याक प्रकाशणी पुस्तकांत आमी पळयता की सिंहासनाचेर बसून आसतल्या आमच्या देवाक जोय, तशेंच मेंढऱ्याक जोय, तांणी आमची सोडवण केल्या. मेंढऱ्या आनी सिंहासनार बसून आसलेल्या आमच्या देवाशी पावल्या बगर आमकां सोडवण मेळची ना. तर सोर पदवेदाराशी पोत्तून येवंक एकूच वाट म्हणल्यार ह्या संवसारांत गिरेस्तकायेच्या आनी स्वताक मोहिमा जोडून घेवचे पिशे धांवड्यांतल्यान परतून फाटीं येवप, सगळे पातकांतले आनी कांटाळ्यांतले पोत्तून येवप, देवाच्या 7 उतराचे विरुध्द आसात ते सगळे फोटींतले आनी फोटकिऱ्या तत्वां गिन्यानांतले पोत्तून येवप. जे कोण तुमकां आपले गुलामपणांत दवरतात तांचे कडसून पोत्तून येवप, देवाशी पोत्तून येवप. कोण तो जो आमकां येवचो आसा त्या क्रोधांतले वाटायतलो? कोण तो जो आमकां सोडवण दितलो? स्वर्गांतावन नव्यान येता तो देवाचो पूत. देखून देव आमकां परतून येवंक आपयता. इसायास 22:1 वोड 2 ते 5. आयक मोडबा, प्रितुमे कान दी, कारण सोर पदवेदार उलयता. हांवें भुरग्यांक पोसलीं, तांकां ल्हान व्हड केलीं, पूण तीं म्हजेर कोलपोलीं. बैल आपल्या दोनयाक वडकोता आनी गाडवाक आपल्या दोनयाच्या खावणेची वडोवक आसा, पूण इस्रायेलाक कित्याचीच वडोवक ना. म्हजी पोरसां कांयच समजना. कितलें म्हूण पातकी राष्ट्र हें, गुन्यांवाच्या बारान चेपलोली पोरसां, नोश्ट्या मनशाची संसद, खोट्टीं जाल्लीं भुरगीं. सोर पदवेदाराक तांणी सोडून दिलो. इस्रायेलाच्या पवित्र देवाची तांणी बेपर्वा केली. ताका पाट करून तीं घोडसोरलीं. तुमी परतून परतून कोलपतात म्हणटच आजून खंय म्हूण तुमकां मार घालतलो? मातयेक सगळें घायल जालां, काळजाचें सगळें बोळ विरून गेलां. देवान मनशाक एदानाचे बागेंतलो भायर घालो, सैतानाक हारोवंक आनी ताणें तांचे कडसून काडून व्हेल्लें परत घेवंक, देवाशी परतून येवंक. पूण सैतानान कितें केलें? ताणें तांकां सगळें जें जोगजोगता तें दाखयलें. ताणें तांकां आपले शारिरीक आवडे पूर्ण करपाच्यो वेगवेगळ्यो वाटो पयस तावन दाखयल्यो. पूण आतां
नोश्ट्याचो नाश करचो वेळ पावलो. सैतानाचो नाश करचो वेळ पावलो. आनी जें कितें सैतानाचें त्या सगल्याचो नाश करचो वेळ पावलो. त्या खातीर देव आपल्या भुरग्यांक परतून आपयता. परतून कोणाशी? परतून आमकां सोडवण दितोल्या सोडवणदाराशी. हो जावन आसा देवाचो पूत जो स्वर्गांतल्यान परतून येता. पयलो तेसोलिनकारांक 22:1-9-10. तुमी कितलो बरो येवकार आमकां दिलो आनी जिव्या आनी खऱ्या देवाची चाकरी करचे खातीर कशीं तुमी कुड्ड्या देवांक सांडून देवाशी वळोन आयल्यांत हे विशीं तोच लोक उलयत आसा. आनी ताणें मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला आनी स्वर्गांतल्यान येवचो आसा त्या येशूची ताच्या पुताची तुमी वाट पळोवन आसात म्हूण तोच लोक सांगता. तोच येशू आमकां येवचो आसा त्या क्रोधांतली निवारता. तर संवसाराचेर येवचो आसलोल्या देवाच्या क्रोधांतले आमकां वाटावंक स्वर्गांतल्यान नव्यान येता त्या देवाच्या पुताक येशू क्रिस्ताक आमी वाट पळोवन रावंक जाय. पूण आतां प्रश्न येता तो हो, कोणाक तो ही सोडवण फावो करतलो? हेब्रुवांक 22:9-28. ही सोडवण सगल्यांक काय? तो कोणाक ही सोडवण दितलो तें हांगा स्पश्टपणी बरयलोलें आसा. कित्याक 2000 वर्सां आदीं तो पातक्यांक सोडवण दिवंक आयलोलो. पूण आतां तो पातक्यांक कास लावंक आनी जीं कोण आशेवन ताची वाट पळोवन आसात तांकां सोडवण दिवंक तो येता. तशेंच सोमेस्तांची पातकां काडून उडोवंक क्रिस्तान एकेच पावटी आपणाकूच समर्पण दिलो. दुसरे पावटी तो दिश्टी पडटलो पातोक काडूंक न्हय पूण ताची वाट पळोवन आसतल्यांक तारण दिवंक. ताका आमी आमचो सोडवणदार कसो रावंक जाय तर तो सोडवण दिवंक खंय येता तें आमी जाणा जावंक जाय. आनी कसली ही सोडवण जी तो आमकां दिता? फिलिपकारांक 22:3-20-21. पूण आमचो काशा देश स्वर्गार आसा आनी स्वर्गार तावनूच आमच्या सोडवणाराक सोम्या येशू क्रिस्ताक आमी आशेवन रावता. तो हे आमचे हलके कुडीचें रुपांतर करून ती आपले मोहिमेवंत कुडी सारकी करतलो. सगल्यो वस्तू आपणाचे आदीन तो करूंक शकता तेच पदवेन तो हें रुपांतर करतलो. आमकां दिवंक जी सोडवण तो घेवन येता ती जावन आसा रुपांतर करची सोडवण. आमच्यो वस्कोत कुडी ज्या कुडींत कुसवणी आसा, ज्यो कुडी पातकाचे जाणटेपणाचे आनी मरणाचे आदीन आसात, त्यो कुडी तो आपल्या मोहिमेवंत कुडी सारकी रुपांतरीत करतलो. आनी देवाचो पूत येशू क्रिस्त जो नव्यान ह्या संवसारांत येता तोच आमकां ही सोडवण दितलो. आमी ताची वाट पळोवन रावंक जाय तर तो एक सोडवणदार कसो खंय येता तें आमी जाणा जावंक जाय. इजायास 22:50 वोड आमकां जबाब दिता. पूण आपलीं पातकां सोडून दितात त्या जेकोबाच्या घोराण्यांतल्यांक सोडोवचे खातीर झियोनांत एक सोडवणदार येतलो. उलयता तो सोर पदवेदार. तर येशू क्रिस्त सोडवणदार जावन परत येता तेन्ना एका जोम्यान तयार जावंक जाय. एक जोमो जाणी सगळीं आपलीं पातकां सोडून मेकळीं जाल्यात
त्या जोम्याक जियोन म्हणटात. तर येशू ख्रिस्त सोडवणार जावन ह्या जियोनाक येता. आतां आमी ताका रावंक जाय तर आमी ताच्या येण्याक तयारी करूंक जाय तर तो आयला आनी तो आमचेशी येतलो म्हूण ही खबर आमकां आदीं फुडेंच मेळूंक जाय. त्या पासत हें परगट जावंक जाय. एका शुभ वर्तमानांतल्यान ही परगटणी जाल्या. इजायास 50:2-7. कितली म्हूण सोबीत पावलां ती दोंगरा वयल्यान चलून येता ताची. शुभ संदेश तो घेवन येता. सोडवण परगट करता. जियोनाक तो अशें म्हणटा, तुजो देव राजवट चलयता. तर हें शुभ वर्तमान घेवन येता तो जियोनाक एक सोडवण परगट करतलो. एक सोडवण जी फकत शेवटाच्या काळार परगटूंक देवान तयार करून दवरल्या. हो शुभ वर्तमानाचो दूत देवाचो पूत येशू ख्रिस्त कूड घेवन ह्या संवसारांत परत आयला म्हूण जियोनाक हें शुभ वर्तमान परगट करतलो. तुमचो देव देवाचो पूत तुमचेर आपलें राज चलोवंक येता अशें तो दूत जियोनाक सांगतलो. तो जावन आसा दूत जो परगटणी करता. तो जावन आसा ह्या शुभ वर्तमानाचो दूत. तर येशू ख्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्यात आपणाक उगडापो करचे आदीं येशू ख्रिस्तान एका शुभ वर्तमानाच्या दुताक पाठोवंक जाय. आनी तो जावन आसा जो आमकां शुभ वर्तमान परगट करता. इजायास 22:1-1 सोर पदवेदाराचो ओत्मो म्हजेर आसा, कित्याक सोर पदवेदारान म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोंतीभोरीत काळजाच्यांक बुजवण दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटोवंक, बोणकोणीत आसलोल्यांक सोडोवंक ताणें म्हाका धाडला. सोर पदवेदाराचें कुरपेचें वरोस आनी आमच्या देवाचो सूड घेवचो दीस परगट करूंक ताणें म्हाका पाठयला. रुदोन कोत्तोल्यांक बुजवण दिवंक. तर शेवटाच्या काळार एकाच बरोबर शुभ वर्तमानाचो दूत देवान आमचे खातीर तयार केल्ली सोडवण आनी नोश्त्यांचेर पडचो आसा त्या देवाच्या क्रोधा विशीं परगट करतलो. हे दोनूय शुभ वर्तमानाचो दूत परगटतलो. जाल्यार हो शुभ वर्तमानाचो दूत कोण काय? तो इजायास प्रवादी म्हूण आमकां समजणी मेळटा. तो जावन आसा जो आमकां शेवटाच्या काळार कितें घडटलें तें घडचे आदींच सांगता. सिराक 22:40-8-24-25. आत्म्याच्या बोळान ताणें निमाण्यो वस्तू पळयल्यो. जियोनांतल्या दुखेस्तांक बुजवण दिली. काळाच्या शेवटा मेरेन कितें घडटलें तें ताणें उगडापें केलें आनी खरेपणी घडचे आदींच खूब लिपलोल्यो वस्तू घडीत केल्यो. तर शेवटाच्या दिसांनी बरी खबर परगटूंक इजायास प्रवाद्याक पाठयतलो म्हूण हातून उक्तेपणी दिसून येता. मोगाच्या भावा भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें सत हें की इजायास प्रवाद्याक पाठयला आनी तो जियोनाक आयला आनी ताणें बरी खबर परगटली. देवान आमकां तयार केल्या ती सोडवण ताणें आमकां उगडापी केली आनी देवाचो क्रोधा विशीं ताणें परगटलें. आनी देवाचो पूत येशू ख्रिस्त
कूड घेऊन ह्या संवसारांत पोत्तून आयला आनी ताचें नवें नांव इमॅन्युएल म्हूण ताणें परगट केलें. आनी तो सगल्या मनशा कुळाचेर लोकणाचे बेतकातेन राज चलयतलो देखून तो जावन आसा चक्रवर्ती इमॅन्युएल, एम्परर इमॅन्युएल. तोच आनी फकत ताच्यानूच आमकां ह्या संवसाराचेर पडचो आसा त्या देवाच्या क्रोधांतल्यान वाटावंक जाता. हो जावन आसा तो वेळ ही बाकितां पूर्ण जावचो. तर देव आमकां कितें सांगता? प्रकाशणी 28:18-4-5. मागीर आनीक एक ताळो स्वर्गार तावन अशें सांगतालो तो हांवें आयकलो. भायर सरून ये मोजे पोरजे. तिचे सावन भायर सरून ये मोजे पोरजे. कोणा तावन भायर सरून ये? वरिश्ट बाबिलोनांतली भायर सरून ये. परिशुद्ध पुस्तका प्रमाणे रोम जावन आसा हें वरिश्ट बाबिलोन. आतां रोमा म्हणल्यार कितें आनीक रोमांक कित्याक सोर केलां तें आमी जाणाव. देखून देव आपल्या भुरग्यांक सांगता, भायर सरून ये. वरिश्ट बाबिलोनांतली भायर सरून ये. मोजे पोरजे, तुय सोलनी भायर सोर. तिच्या पातकांनी तुमी वांटो घेवं नाकात. तिचेर पडल्या त्या शिक्षेची तुमी भागीदारां जावं नाकात. कित्याक तिच्या पातकांची रास मोडबा इतली. देखून हांवें तुमकां सांगलां की तुमच्यान कांबोळ्यो घातल्यार पासून ती धांपून दवरूंक जायना. कित्याक तिच्या पातकांची रास मोडबा इतली उंच पावल्या आनी तिच्या खोटेपणाचो देवाक उगडास आयला. कसलो उगडास आयला? बदलो घेवचो, कास्त लावचो. देखून तो ताच्या भुरग्यांक तांतूंतले भायर सरूंक व्हडल्यान रुदोन करून जागृत करता. बरी खबर म्हणल्यार देवाच्या भुरग्यांक ह्या संवसारांत पडचें आसा त्या देवाच्या क्रोधांत सांपडना जावंक सगल्या पातकांच्यो वाटो सोडून दिवन एकल्याच जिव्या देवाशी परत येवंक वाजयलोलो तुरतुरेचो आवाज. मोगाच्या भावा भयणीनो, हो जावन आसा तो वेळ ज्या वेळार हें सगलें घडून येतलें. एजिकियल 22:21-23. सूर पदवेदाराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, इस्रायेलाच्या देशांत ही म्हणणी चलता न्हय. दीस बोलांदोट आसात पूण दर्शनां पालोन येत ना. कितें म्हणूंक सोदतात तुमी? बरें तर तांकां अशें सांग. वच आनी तांकां सांग, सोर पदवेदार देव अशें सांगता, ही म्हणणी हांव बंद करतां. ती आनी केन्नाच इस्रायेलांत आयकूंक येवची ना. परतेंच जाल्यार तांकां सांग, सगलीं दर्शनां पाळोन येवचे दीस पावत आयले. हाचो अर्थ कितें? जेन्ना सगलीं दर्शनां घडून येवचो वेळ येता, सगलीं बाकितां घडोवन येवचो वेळ येता, तेन्ना देव हो तो वेळ म्हूण आमकां सांगूंक एकल्याक पाठयतलो. तो जावन आसा शुभ वर्तमानाचो दूत. तो आयलो आनी होच तो वेळ म्हूण ताणें आमकां सांगलें. देवाची उतरां सोत म्हूण सिद्ध कोत्तात ते दीस जावन आसात हे. देखून तुमचो जीव वाटावचे खातीर आनी देवान तुमचे खातीर तयार करून दवरलां तें मेळून घेवचे खातीर
देवाशी पोत्तून येवंक देव तुमकां सगल्यांक व्हडल्यान उलो कोत्ता. भोववर्त्या परिशुद्ध देवाचें नांव सदां सर्वदा मोहिमेमोत जावं. आमेन.